हांव मनीषा पेरेरा गांवांत सांगेचें आयज तुमचे मुखार म्हजें पयलेंच आपोलाप सादर करता। सजमतां तुमकां तें मानवतलें। कोंकणी उलय लंडन फुलय 99.8 FM साउथ हॅम्पटन लंडन। आयकुया म्हजें आपोलाप कस्तुरी। शी सायबा बेजार येयलो वयत थिंगा बायलांचे अत्याचार आनी अन्याय सदां ह्योच खबरापत्रांचेर। पूण थोडे फावटी चेडूं आनी बायल म्हूण सोंसपाक उत्ताय तेंक लागोन तेंगे मोदा लागोन बरे रीत देखी आसलो चेडवांक आपणागे जीव आनी नांव वगडायचें पडटा। आरे तुमकां कळकलें ना आसतलें न्हू। आरे हांव तें आयचें तरणी अस्तोरी। तुमकां अस्तोर म्हणल्यार फकाण दिसता न्हू, पूण तें फकाण न्हू। म्हाकाय जायती जबाबदारी आसताय। सकाळीं 5 वरांचेर उठोन नास्तो तयार करपा जायो। तो जाले उपरांत भुरग्यांक उठावपा जायें, घोवा कामां धाडूं जायो। जेवण हाडून म्हाकाय थोडे फावटी कामां वचपा जायें। घरांतूय हेरूय काम करपा आसता तेंय करपा जायें। आहा काय तें सोंपें? जेवण रांदपा टायमार म्हूण केसली सोंसपाचें टेन्शन पडटा। केन्ना जेवण उयणी जाता, थोडे फावटी हार जाता तेन्ना आनी पडटा ती बोब सोंसपाची जायना रे सायबा। पूण एकू दीस हांव बोन्नाच जालें जाल्यार तेंक कसलें काम करूं पडलें जाल्यार ती रोखडी टायर्ड जाताय आनी म्हणटाय आपणाको आनी काम जायना। आयज बायलांगे दर्जो खूब मुखार पावला। आयज जायत्यो बायलांगे संस्था जाल्याय आनी त्यो बायलां वयर सरपाक आदार दिताय। आवय टायम जालो मस्त चाव करपाचो। बरें तर हांव वयतां, मेळचीं येता त्या शुक्रारा। बरीं कोन, देव बरें करूं।